फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्सांत जी निमणी मॅच जाली फायनल ग्रँड फायनल त्याचो नियाळ सादर करता. फिफा वर्ल्ड कप सगळ्यांची उमळशीक वाडोवपी मॅच न्यू जर्सी न्यूयॉर्क स्टेडियमाचेर जाली. स्पेन आनी अर्जेंटिना दोनूय पंगड तुल्यबळ आनी बळिश्ट. स्पेन युरोपियन विजेते युरो कप विजेते जाल्यार अर्जेंटिना कोपा अमेरिका विजेते. ह्या दोनूय टिमी भितर आनीक साम्य म्हणल्यार दोनूय स्पॅनिश उलोवपी टिमी. ह्या दोनूय टिमी भितर मॅच बरीच रंगतदार जाली. निमणे कडेन सुपर सब जो सेकंड हाफाक मॅचीच्या बदली खेळगडो म्हणून मैदानार आयिल्लो तो फेरान टॉरेस स्पेनाच्या विजयाचो शिल्पकार थारलो. ताणें केल्ल्या गोलाक लागून स्पेनान 16 वर्सां उपरांत 2010 वर्सा ताणें पयले फावट वर्ल्ड कप जिखिल्ले आनी 2026 16 वर्सां उपरांत स्पेनान वर्ल्ड कप जिखपाचो पराक्रम केलो. टॉरेस हाणें 106 मिनटाक गोल केलो. ह्या गोला उपरांत स्पेनाच्या खेळगड्यांनी एकच जल्लोश केलो. तेजे उपरांत अर्जेंटिनान गोलासाठी कांय प्रयत्न केले पूण तांकां तें शक्य जावंक ना. एकंदरीत पळोवपाक गेली जाल्यार स्पेनाचें आक्रमण आनी अर्जेंटिनाचो बचाव अशें ह्या मॅचीचें स्वरूप आसलें. स्पेनाच्या टिमीन सुरवाती सावन अर्जेंटिनाचेर खूब आक्रमण केलें पूण अर्जेंटिनाचो जो डिफेन्स आसलो बचाव तो भक्कम उरलो. तेंचो गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज हाणें चडशे प्रयत्न तेंचे रोखून धरले. एमिलियानो हाका चकवो दिवप स्पेनाच्या खेळगड्यांक शक्य जायना आसलें. दुसरे कडेन लिओनेल मेसी सारको स्टार खेळगडो आसूनय अर्जेंटिनाक आक्रमण करप शक्य जायना आसलें. हाचें कारण म्हणल्यार सुरवाती सावन स्पेनान आपली गेम एटॅकिंग केली. हाका लागून स्पेनाचो गोलकीपर उनाई सिमोन हाका फक्त प्रेक्षकाची भुमिका घेवची पडली. सगळ्या मॅचीन फक्त तेज्या दिशेन फक्त एकदाच शॉट जो अर्जेंटिना खेळगड्यान मारलो जाल्यार किमान 20 वेळा शॉट एटेम्प्ट टू द गोल म्हणटात तशे शॉट हे स्पेनाच्या खेळगड्यान मारले. मॅच पेनल्टी शूटआउटाची वतली काय कितें अशें दिसतानाच स्पेनान आघाडी घेतली. निर्धारीत 90 मिनटाच्या खेळाक दोनूय टिमींक गोल करप शक्य जावंक ना. पूण इंजुरी टायमाच्या 3ऱ्या मिनटाक अर्जेंटिनाक धक्को बसलो. तेंचो म्हत्वाचो खेळगडो एन्झो फर्नांडीस हाका रेड कार्ड मेळ्ळें. मॅचींतल्या दुसऱ्या येलो कार्डाक लागून ताका मैदान सोडचें पडलें. हाका लागून अर्जेंटिनाक जो एक्स्ट्रा टायम आसलो 30 मिनटांचो तितूंत 10 खेळगडे घेवन खेळचें पडलें आनी हाचोय परिणाम अर्जेंटिनाच्या खेळाचेर जालो आनी ताचो लाव घेतना स्पेनान एका गोलाची आघाडी घेतली. स्पेनाचो आनी एक बदली खेळगडो निको विलियम्स हाणें हेडिंगाचेर फेरान टॉरेस हाका पास केलो आनी तेजेर एक जबरदस्त हॉली फटको मारून टॉरेसान स्पेनाच्या खात्याक पयलो गोल घातलो. अशा रितीन एक इतिहासाची पुनरावृत्ती जाली. 2010 वर्सा जेन्ना स्पेनान वर्ल्ड कप जिखिलो तेन्नाय तेमी मॅचीच्या एक्स्ट्रा टायमाकय नेदरलँडा आड गोल करून एका गोलान जैत मेळयल्लें. अशा रितीन आतां स्पेन हो पंगड 2 वेळा वर्ल्ड कप जिखपी पंगड थारला जाल्यार लिओनेल मेसीच्या नेतृत्वा खाला सेगीत दुसरे फावट अर्जेंटिनाक वर्ल्ड कप जिखप शक्य जावंक ना. ह्या वेळी जर अर्जेंटिना वर्ल्ड कप जिखली जाल्यार तांकां 4थ्या फावटीक वर्ल्ड कप जिखपाची संदी मेळपाची. पूण ते 7व्या खेपे फायनल खेळटना 4थ्या वेळाक रनर्स अप थारले. एमिलियानो ह्या मॅचीक खूबच बरो खेळ्ळो. ह्या गोलकिपराक लागून अर्जेंटिनाचो व्हडलो पराभव टळ्ळो. नाजाल्यार अर्जेंटिनाक ह्या मॅचीक व्हडलो पराभव घेवचो पडटा आसलो. एमिलियानो हो 33 वर्सां पिरायेचो खेळगडो. खूब फाटल्या 4 वर्सां पयलीं त्याच्या लागून पेनल्टी शूटआउटाक अर्जेंटिनाक वर्ल्ड कप जिखप शक्य जालें. ह्या वेळाकय मॅच पेनल्टी शूटआउटा कडेन वताली पूण तेचो एका वेळार ताका बॉल हाडप शक्य जावंक ना आनी अशा रितीन
स्पेनान अर्जेंटिनाचेर आघाडी घेतली. मेस्सीचे जर आमी पळोवंक गेले सगळ्यांचे लोक मेस्सीचेर आसले. मेस्सीन हे फायनल मॅचीचे पयले 8 गोल केल्ले आनी 4 असिस्ट केल्ले. मागीर तिसऱ्या मॅची खातीर जी ब्रॉन्झ मॅच आसली तितूंत फ्रांसाच्या किलियन एम्बापे हाणें 2 गोल केल्ल्यान त्याने गोल्डन बुटांक आघाडी घेतली. एम्बापे हाणें 10 गोल आनी 4 असिस्ट करून पयली सुवात मेळयली. स्पेना आड फायनलीक मेस्सी एम्बापे फाटल्यान उडयलो काय अशें लोकांक दिसतालें, पूण तशें जावंक ना. हाचें कारण म्हणल्यार स्पेनान मेस्सीचो खेळाचो पुरापूण अभ्यास केल्लो आनी मेस्सीक मोकळीक मेळची ना, तो गोल करूंक शकचो ना हेची पुरेपाय दक्षता घेतली. स्पेनाचे जे कोच आसले लुईस दे ला फुएंते हाणें 4-1-2-3 अशी रणनिती अवलंबली. जाल्यार अर्जेंटिनाचे कोच लिओनेल स्कालोनी हाणें 4-4-2 अशी व्यूहरचना केल्ली. ह्या मॅचीन अर्जेंटिनान आपल्या टिमीक 3 बदल केले. त्यांनी गोंजालो मॉन्टियर, रॉड्रिगो द पॉल आनी निको गोन्झालेस हांकां टिमीक घेतलो. जाल्यार मोलिना, पारेदेस आनी सिमोने हांकां बेंचार बसयलो. मॅच सुरू आसतना 44व्या मिनटाक अर्जेंटिनाक एक धपको बसलो. तेंचो म्हत्वाचो खेळगडो जो डिफेन्साक खेळटा लिसांड्रो मार्टिनेज हाच्या पांयांक दुखापत जाली. ताका लागून ताका ग्रावंड सोडचो पडलो आनी तेची जागा दुसऱ्या खेळगड्यान घेतली. हाका लागूनय अर्जेंटिनाचें नियोजन मातशें बदल्लें. मॅच वर्ल्ड कप सोंपलो आनी वर्ल्ड कपाचे वैयक्तीक विजेते जे बरे खेळगडे आसात ते पुरस्कारय सोमती जाहीर जाले. दबाज्यान जाल्ल्या समारंभाक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाजीर आसले, नामनेचे लोक आसले. तशेंच ह्या वर्ल्ड कपाच्या जे हाफ टायम आसलो तेन्ना पयलेच फावट वर्ल्ड कपाच्या इतिहासान गायन, नृत्य असे कार्यक्रम सादर जाले. ताका लागून जो 15 मिनटाचो जो हाफ टायम आसता तो 25 मिनटां पर्यंत गेलो आनी अशें तें पयलेच फावट जालें. आतां एक नदर आमी उलोवया जे इंडिविज्युअल विनर्स जे आसले वर्ल्ड कपाचे ते कोण कोण थारले. गोल्डन बॉल हो पुरस्कार म्हत्वाचो पुरस्कार स्पेनाचो मुखेली रॉड्री हाका फावो जालो. जाल्यार सिल्वर बॉल अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेस्सीक मेळ्ळो. ब्रॉन्झ बॉल किलियन एम्बापे फ्रांसाचो खेळगडी हेका मेळ्ळो. सगळ्यांचे लक्ष आसलें गोल्डन बुटाचेर. सगळ्यांच्या अपेक्षेनुसार सगळ्या परस चड गोल केल्ल्यान किलियन एम्बापे फ्रांसाचो गोल्डन बुटाचो मानकरी थारलो. जाल्यार 8 गोलां सयत सिल्वर बूट लिओनेल मेस्सीक मेळ्ळो. जाल्यार इंग्लंडाचो जूड बेलिंगहॅम हो 7 गोल केल्ल्यान ब्रॉन्झ बुटाचो मानकरी थारलो. ह्या वर्ल्ड कपाक जे 8 मॅची जाल्यो तितूंत स्पेनान 7 क्लीन शीट दवरले. फकत एकाच मॅचीक तेमी गोल घेतलो तो बेल्जियम आड आनी ही कामगिरी केली ती तेंचो गोलकीपर उनाई सिमोन हाणें. तो बेस्ट गोलकीपर म्हणल्यार गोल्डन ग्लोव पुरस्काराचो मानकरी थारलो. आनी सगळ्या परस युवा खेळगडो 19 वर्सां पिरायेचो स्पेनाचो डिफेंडर पाऊ कुबार्सी थारलो. पाऊ कुबार्सी स्पेनाच्या सगळ्या मॅचींनी खेळ्ळो 8 मॅचींनी आनी तेणी सगळ्यांत देखणी कामगिरी करतना बेस्ट युवा खेळगड्याचो पुरस्कार फावो जालो. वर्ल्ड कपाक सगळ्यांत डिसिप्लीन टीम हो पुरस्कार नेदरलँड टिमीक मेळ्ळो. आतां एक नजर वर्ल्ड कपांतले पयले 5 खेळगड्यांचेर. किलियन एम्बापे जो फ्रांसाचो खेळगडो आसलो ताणें 8 मॅचींनी 10 गोल केले आनी 4 असिस्टाची नोंद केली आनी ह्या सगळ्या टुर्नामेंटाक तो 769 मिनटां खेळ्ळो. दुसरो खेळगडो लिओनेल मेस्सी हाणें 8 गोल केले आनी 4 असिस्टाची नोंद केली आनी ह्या वर्ल्ड कपाक तो 853 मिनटां खेळ्ळो. सगळ्या खेळगड्यां पेक्षा जास्त मिनटां लिओनेल मेस्सी खेळ्ळो. जूड बेलिंगहॅम तो इंग्लंडाचो खेळगडो त्याने 7 गोल केले, 1 असिस्ट केले आनी तो 698 मिनटां खेळ्ळो. नॉर्वेचो अर्लिंग हालंड हांणी हाची कामगिरी देखबरी जाली ह्या टुर्नामेंटाक. ताणें 7 गोल केले आनी तो एकंदरीत 537 मिनटां खेळ्ळो. जाल्यार 5व्या सुवातेर उरलो फ्रांसाचो उस्मान देम्बेले हाणें 6 गोल केले, 2 असिस्ट करतना तो 648 मिनटां खेळ्ळो.
फिफा वर्ल्ड कप 2026 ह्या सर्तींतल्यान आमकां कांय नवे खेळगडे दिसले. लामीन यामाल स्पेनाचो खेळगडो हो फिचर स्टार म्हूण आतां पळयतात. किलियन एम्बापे सेगीत तिसरी वर्ल्ड कप खेळटना आपले एकूण गोल 22चेर व्हेले. त्याने लिओनल मेस्सीचे 21 गोलांक फाटी उडयलो. तो 27 वर्सां पिरायेचो आसा आनी हेचे फुडें वर्ल्ड कप खेळूंक शकता. 2030 वर्सां जातले वर्ल्ड कपाक किलियन एम्बापे कितले गोल करतलो. लामीन यामाल हो स्पेनाचो खेळगडो असोच चमकतलो काय. रॉड्री स्पेनाचो खेळगडो बरे बरे खेळगडे आयले. पूण जे दिग्गज खेळगडे तांकां सुपरस्टार म्हणटात. क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्तुगालचो 41 वर्सां पिरायेचो खेळगडो 2030 वर्सां घरच्या मैदानांत तेंची जातली वर्ल्ड कप थंय खेळटलो ही शक्यता खूब उणी आसा. लिओनल मेस्सीच्या बाबतींत अशेंच म्हणटात. लिओनल मेस्सीन 2016 वर्सां इंटरनॅशनल निवृत्ती घेतिली. ताका कारण म्हळ्यार अर्जेंटिना खेळाचो बाबत खेळ कोपा अमेरिकांत सर्तींक तांकां हार घेवची पडिल्ली. पूण उपरांत ताणें आपलें मत बदललें. ताका चाहत्यांचो फाटिंबो मेळ्ळो. अर्जेंटिना फुटबॉल महासंघाचो फाटिंबो मेळ्ळो आनी तो परत आयलो कॅप्टन जालो. ताणें 2022 वर्सां अर्जेंटिनाक वर्ल्ड कप जिखून दिलो. आतां परतय वर्ल्ड कपाक फायनली करपाक अर्जेंटिनाक हो मेस्सीचो म्हत्वाचो वांटो आसलो. 39 वर्सां पिरायेचो खेळगडो आनी 4 वर्सांनी वर्ल्ड कप खेळटले काय उत्सुकता सगळ्यांकच आसा. कांय नवे खेळगडे आयले. जुन्या खेळगड्यांनी निवृत्ती घेतली. असोच इंग्लंडचो आनीक खेळगडो हॅरी केन होय खेळटलो काय. कारण ह्या वर्ल्ड कपाक जो 32 वर्सां पिरायेचो आसा हॅरी केन खूब बरो खेळ्ळो. ताका लागून तेजेर तो कसो निर्णय घेता तेजेर लोकांची नजर आसतली. एकंदरीत हो वर्ल्ड कप एक आगलो वेगळो आसलो. पयले फावट ह्या वर्ल्ड कपाक जगांतले 48 देश वांटेकार जाल्ले. ह्या वर्ल्ड कपान नवे विक्रम जाले. टिकाय जाली. वाद जाले. पूण एक म्हयनाभराच्या वातावरणाक जगभरात काय ते फुटबॉल खेळपी पंगडच न्ही तर जगभरांक एक फुटबॉलचें वातावरण तयार जालें. फिफा वर्ल्ड कप 2026 इतलेंच. तुमी म्हयनाभर गोमंतक टीव्हीचे हे अपडेट्स तुमकां आमी सादर केले. फुटबॉल मैदानात जे कितें घडले तेची म्हायती दिली. देव बरें करूं.